क्रायम ब्रांचीच्या रेडी उपरांत गोंयभर खवदळ पडलो. क्रायम ब्रांचीन गोंयसावन तांदूळ आनी गंव चोरयाक कर्नाटकात व्हरपी 6 जाणांक उखल्ले. गाडयोय जप्त केल्यो. मात नागरी पुरवण खातें म्हणटा चोरिल्लो माल तांचो न्हीच. नागरी पुरवण खातें म्हणटा गोंयभर खात्याचे 11 गुदांव आसात तांची तपासणी केल्या. गुदावांतलो सगळो तांदूळ गंव जाग्यार आसा. तातूंत तफावत ना. नागरी पुरवण खात्यान क्रायम ब्रांचीकूय तशें कळीत केलां. नागरी पुरवण खात्याचे फ्लाईंग स्क्वॉड एक्टिव्ह जाल्यात. गोंयाक 983 मॅट्रिक टन गंव आनी 4000 मॅट्रिक टन तांदूळ येता. 60 ते 70% सोसायटी आनी राशन दुकानांनी वांटतात. उरता तो दुसऱ्या म्हयन्याच्या कोटात ॲडजस्ट करतात. इतले मजगतीं नागरी पुरवण खात्याच्या कुडचड्यार आशिल्ल्या केपें वाठाराच्या गुदांव इन्चार्जाक सस्पेंड केल्लो. ते सुवातेर अजून दुसरो इन्चार्ज आयिल्लो ना. आमी आसा जो सिवील सप्लाय गोदांव जो कुडचड्यार आसा, केपें तालुकाचो जो गोदांव आसा तो कुडचड्यार आसा. आमी आयज येयले जी काल घटना घडली जी 2 सस्पेन्शन जाले म्हणून तेतूं भितरलो हांगचो एकटो गोदांव इन्चार्ज आसा तो सस्पेंड जाल्लो आसा. तशेंच केप्यां जो इन्चार्ज आशिल्लो तो बी सस्पेंड जाल्ले अशी सद्या येयले. आतां ताका लागून जो गोदांव इन्चार्ज आसा ते काणकोणच्यान हांगा स्पेशल हाडला कित्याक ह्या गोदांवाक कोण इन्चार्ज ना म्हणून. सब इन्स्पेक्टर सद्या आपूण चार्ज पळयता आनी जे काल कितें घडलां तेजे बद्दल आपल्याक तितली म्हायती ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.